फातोड्या जिल्हा हॉस्पिटला लागसार जाल्ले हिटेन रन अपघातात एकल्याक मरण आयले। वेर्ना रावपी 48 वर्सांचो प्रवीण सावंत अशें मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयतारा उसरा राती हो अपघात जालो। ह्या प्रकरणात फातोड्या पुलिशेन अनवळखे आड गुन्यांव नोंद केला। पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा। काल राती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन मेन रस्तो जो आसा ताजेर एक हिट एंड रन केस जाली आनी हातूंत भितर एकट्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हो दादलो आपल्या घरा वतालो। ताचें नांव आसा प्रवीण सावंत। हाका वर्सां 48 आनी हो सेनावली वेर्ना हांगा रावपी। तो आपले घर वतालो। घर वतना वाटेर ताजे कितें तरी पडलें पूण तो तें काडपा वतना फाटल्यान जी ग्रीनिश कार येताली ते कारीन ताका जोरदार धपको दिलो। हो धपको इतलो पावरफूल आशिल्लो की तो एक 100 मीटर सुमार उसळून पडलो आनी तो आगताक मेलो। थंयच्यान आय विटनसान ही घडणूक आमकां सांगली फोनाचेर आनीक ताजे म्हणण्या प्रमाणे तो जी गाडी आशिल्ली ती खूब फास्ट येताली, 100च्या वयर स्पिडीर आशिल्ली आनी ताजो आपलो कंट्रोल जालो ना। तो मोकलो आनी डायरेक्ट थंयच्यान पळून गेलो। ताजे नंतर जो मनशान हे इन्सिडंट पळयलो ताणें 100 नंबराचेर कॉल केलो आनी सांगलें की अशी अशी घडणूक जाल्ली आसा। ताजे नंतर फातोड्डा पुलीस थंय पावले, 108 पावली पूण तो मनीस ताणें डेड डिक्लेअर केलो। आतां फातोड्डा पुलीस ह्या प्रकरणाचो इन्व्हेस्टिगेशन करतात। सद्या पुलिसांनी अननोनाचेर हो गुन्हो नोंद केल्लो आसा। तो IPC सेक्शन 279 304A IPC आनीक 134A(B आनीक मोटर व्हेकल एक्ट हाजे अंडर हो गुन्हो नोंद केल्लो आसा। पुलीस ह्या दिसांक म्हणटात की आमी पेट्रोलिंग वाडयलां, नायट पेट्रोलिंग करतात, पूण अशें दिसता की हे इन्सिडंट्साचे फाटल्यान की पेट्रोलिंग म्हणटा तें खंयच जायना, मेन हायवेचेर सुद्दां जायना। कारण जरी तो हायवेन सुद्दां गेलो जाल्यार ताका ह्या वाटे भितर 3 पुलीस स्टेशन लागतात। एक म्हणजे फातोड्डा, ताजे नंतर मायणा कुडतरी आनी मागीर वेर्ना। पूण खंयच ताका पुलिसांनी कोणेच ताका धरपाक शकनात। कारण मेन म्हणजे जाणें पुलिसांक कळयलें ह्या एक्सिडेंटा बद्दल तो डायरेक्ट 100चेर केल्लो, म्हणजे हेडक्वॉर्टर्साक, आनी थंयच्यान तांचे सगळे पुलीस स्टेशनाक इन्फॉर्मेशन वचपाक जाय आशिल्लें पूण अजून पर्यंत ताका ट्रेस करपाक जालें ना। दुसरी पुलिसां मुखार ताका धरपाची म्हणजे एक डिफिकल्टी येता ती म्हणजे CCTV फुटेजीस। ह्या रोडा भितर 2 आस्थापनाय आसात। तांची CCTV आसा खरी पूण तांणी CCTV रस्त्या सायडी केली नासतना आपले सायडीक केल्या। हाजे कारण म्हणजे पुलीस येवन परते मागत आनीक वेगवेगळे इन्सिडंट जाता, ताका लागून हेल्प करपाक लागून ह्यो आपली सायडीक मारून दवरले आसा। आनी हाका लागून पुलिसांक आतां मुखार आनी अशें CCTV कलेक्ट करीत वचचें पडटलें आनी ताजे नंतर हाजो तपास लागतले। पूण सद्या म्हायती मेळटे प्रमाणे अननोनाचेर फातोड्डा पुलिसांनी हाजो गुन्हो नोंद केलो आसा। गोंधळ टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मालकणेकार।